बॉन्डवॉल लेखाचेर तुमी येयल्ले आसा एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ सांताक्रूज, तूं कितें म्हणपाक सोदता? जे आमी पयले लास्ट विकाच्यान जे चलता तेजेर आमी पळोवंक सोदताले की इतले दीस आमी येवंक ना, कित्याक मल्टिपल डिपार्टमेंट्स इन्क्वायरी करताले, पुलीस येताले हांगसर, आमदार येतालो, मागीर WRD तेंचे इन्स्पेक्शन करताले, तो ते मिक्स जावपाक जायना म्हणून तेंचे इंटरफरन्स जावपाक जायना म्हणून आयज आमी थरयलें की आयज आमी वयतले आनी आमचे कितें आहा ते व्यूज एकेर सांगतले म्हणून. तेच्या पयलीं आमी फाटीं या सप्टेंबरांचेर आमी गुगल इमेजरी पयले, आमच्या स्मार्ट टीव्हीचेर आमी ऑफिसानूय पयले की सप्टेंबरान हे जे आमचे जे हें आसा बॉन्डवॉल आसा ते फूल हे दाखयता गुगल इमेज सप्टेंबराची 11 तारखेची इमेज आहा ती. आतां आमी पळयताले म्हणजे हे जे कितें जाला पळय हे ते आतांच जालें, ह्याच पिरियडान 1.5 म्हयने 2 म्हयने हेच्याच पिरियडान जाला. सो अशें हे जे चलताले आनी अशें आमकां दिसून येयलें की कशें हे ऑथॉरिटीजांक नाजाल्यार कोमुनिदाद जावं पंचायत जावं नाजाल्यार आमदार तेंकां हे कशें 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 कळोंक ना की आमी सरप्रायज जाले, कित्याक हो सामको क्रिमिनल एक्ट. कित्याक हेज्या वयर तुमी पळोवंक गेल्यार तो श्रामापाथात वयर स्टेडियम आहा, मागीर बांबोळी आहा, तसोच तालिगांव रोड आसा, मागीर सकयल आहा तो आमचो सगळी फूल एंटायर विलेज आसा, आमचे बांद आहा, चडशे जे डिपेंडंट आहा ह्या उदकाचेर, मागीर ते एग्रीकल्चर शेतां फुडें बांदाची शेतां आहा. सो हेजो परिणाम हे खूब त्रास जावपाचो आहा. हांगसरलो आमदार फुडें कितें करतलो हे करतले ते आमकां खबर ना. आमी तर चिंतला की हे जे जानेवारीन जी फर्स्ट सेशन जो विंटर सेशन जावपाचो आहा तितून आमच्या आमदारा थ्रू आमी ते कितें घालपाचें आहा ते घालतले, स्टार क्वेश्चनूय घालतले आनी मागीर कितें आहा तो जुरीआर मेन्शन आनी मागीर जर कॉलिंग एटेन्शन घालपाक जाय, कित्याक हेजो इफेक्ट फूल सांताक्रूजूच न्हू, फूल तिसवाडी तालुकाकूय जातलो. आनी अशें जावपाक जायना म्हणून ऑथॉरिटीजांक आमी एक कंप्लेंट्सूय करतले की आमकांय लुपान धरपा. आयज आमकां कळून येयलें की आयज आमदार इन्स्पेक्शनाक गेल्ले, WRD इन्स्पेक्शनाक गेले, मागीर जर आमी ऑफिशियली कंप्लेंट घालतले तेगेर टू पार्टी लायन्स घालतले आनी तेगेरसून आमकां लुपान मागीर कळटलें कितें इन्स्पेक्शन जाता कितें ना तें. सांताक्रूजच्या गांवचे तुमचें कितें ओपिनियन आहा हेजेर? पळय एक्चुली आमच्यान मरे चड उलोवंक जायना, बिकॉज दीस इज अ सबजुडिस मॅटर एंड इफ वी से एनीथींग अप एंड डावन दे कॅन यूज इट अगेन्स्ट अस इन द कोर्ट. पूण हे सारकें दुखीचें गजाल जे आयज आमच्या गांवांत जालां तें. हो गांव जेन्ना हे एम्बँकमेंट बांदलेलें, इट वॉज प्युअरली फॉर एग्रीकल्चर, टू सपोर्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आनी टू प्रिवेंट फ्लडींग ऑर वॉट एवर. आतां कितें आहा, WRD, whom do we blame? Do we blame WRD? Do we blame Comunidad? Do we blame Panchayat? Do we blame the lapse in security home? कोणाक blame? Who do we blame? We can't blame anybody. But main कितें आहा, there was lapse in security. आतां 5 वर्सां पयलीं वाल बसयल्लो तो 5 वर्सां पयलीं आनी हे सगळें उदक तेंच्यांनी दवरलेलें. आतां हें कोणें जालें, वाल कोणें उदक कोणें सोडलें, काय वाल मोडला काय कितें आहा, वी कनॉट स्पीक इट अप. ओके, मेन कितें आहा आतां नाव इज प्रिवेंटीव मेजर्स. आतां आमी पळयलां आमचे पंचायतीन तें आख्खो जागो तो क्लीन करून लोकांक इनवायट केल्लें. इफ दॅट वॉज कंटिन्युअसली डन, इफ दॅट एरिया वॉज क्लेन्ड एंड केप्ट आनी पीपल कंटिन्युअसली केम, वी वूड हॅव नोन दॅट बाबा आमचो लेक आहा, देंवता उदक काय कोणें वाल सोडला, वी वूड हॅव नोन दॅट. पूण हें जावंक ना. सेकंडली आतां आमचो पुलीस आउटपोस्ट आहा, सो आय एम टॉकिंग प्युअरली अबाउट प्रिवेंटीव मेजर्स. आमचो पुलीस आउटपोस्ट आहा, थिंग कितले स्टाफ आहा आमचे. सो टुमोरो सपोज इफ एनीथींग हॅपन्स हियर, सपोज आतां आमकां इनवायट केला सगल्यांक विजीट कर म्हूण, बोंडवॉल लेक विजीट कर म्हणटा ते, आनी देर इज अनदर पार्टी हू इज क्लेमिंग दॅट दीस इज दियार्स. सो सपोज फाल्यां सपोज कितें जालें, वयर सकयल जालें, लोकांक कितें जालें, हू वील बी रिस्पॉन्सिबल? सो पुलीस फोर्स शूड बी प्रेजंट हियर 24/7. कित्याक आयज जे भाशेन हें तुमकां दिसतें पडटा, म्हाका तर दिसता आतां मातशें उदक मातशें येयल्या भितर सिन्स द वाल्व इज क्लोज्ड. So again that should not happen. So police intervention is required here. Actually they should also add police into this home department, because this is a criminal activity and who is responsible for this, that has to be seen. कित्याक हिंगा CCTV cameras ना, हिंगा सर्वेलन्स म्हणटा तें ना, हिंगा passerbys म्हणचे ते ना. सो जेन्ना हें सगळें जातलें, then only we'll able to protect this if we are serious. सो हांव मागता आमचो MLA रुडोल्फ तेज्यांनी हो एक्चुली विशय मांडचो
असेंब्लीन बिकॉज ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी. आणि आय फील आमचे सांताक्रूज पंचायतीन एक रेजोल्युशन घेवचें, तितून तेंच्यांनी सांगचें की बाबा दीस वील वर्क टू प्रोटेक्ट दीस बायोडायवर्सिटी ऑफ आवर विलेज. कित्याक पयलीं जेन्ना हें बोरो नासतालें तेन्ना खुबशे शेवणी येताले, खुबशे हिंगा देवर मेनी स्पिशीज ऑफ फीश, देवर मेनी अदर एक्वेटीक स्पिसीज. सो हें आयज खंय तरी आमकां डॅमेज जाला. आय ऑल्सो अर्ज आमचो बायोडायवर्सिटी आमचे जे चेअरमॅन मेंबर्स आहा ते that they take it seriously, they write it to various departments concerned to this ecology. This is a ecological damage. So हेंच्यांनी सिरियस रावचें, आमच्या गांवच्या लोकांनी सिरियस रावचें. म्हाका दिसता गांवच्या लोकांनी आनी इनवॉल्वमेंट दाखोवचें, कित्याक हो वॉटर बॉडी जरी तर आमचें गेलें देन कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जातलें. आय ऑल्सो अपील दॅट दीस एरिया टू बी, सिन्स इट इज ऑलरेडी अ रेकग्नायज्ड हें कितें म्हणटा तें वेटलँड, दीस शूड बी जे वयले जे कितें आहा पळय दोंगर बीन सगळे दे आर ऑल कॅचमेंट एरियाज, थंयच्यान उदक येता सगळें. सो दीस शूड बी ऑल्सो रेकग्नायज अँड नोटिफायड एज नो डेवलप्ड झोन्स. दे शूड बी. अँड हे दीस इज अनदर डिपार्टमेंट. नो डेवलपमेंट झोन इज बाय TCP should notify this thing. Wetland authority has already notified it as a wetland. Panchayat also should support us now in this cause. So तितलेंच म्हणपाचें, वी हॅव टू नाव टेक प्रिव्हेंटीव मेजर्स सो दॅट हें पोतून क्रिमिनल एक्टिविटीज जावचे न्हू म्हणून. आता हिंगा तूं बोंडवड लेक येयला, पूण चिमलाचो तूं, आनी चिमला असली एक हें आहा लेक आहा, तेज्या बाबतींत सांगूंक शकता तूं? चिमला असली लेक आहा आनी तितून उदक भरपूर आसता आनी तें उदक आमकां नॅचरलसून झऱ्यांसून तळ्याक मेळटा. ते तळ्याकसून मागीर आमचे शेतकार आहा ते शेताक लायता व्हाळांसून, आनी ते थोडे आमचे पाजरून त्या बांयक वयता म्हणजे आमचे बांय भरलेली रावता. उदक हें व्हेरी इम्पॉर्टंट, सगळ्यांकूच तें इम्पॉर्टंट, जावं जनावर जावं. आतांच पळयलां आमकां हातून उदक सारकें मेळना, तेजेर तें उदक हें प्रिजर्व करपाचें सगळे आमचे विलेजरचे आनी आमच्या गोंयकारांचे हे इशू आहा. ते गोंयकारांनी सगळ्यांनी विलेजर आनी एकठांय रावन तें उदक एकठांय सांबाळून दवरपाचें, इतकें हांव लोकां कडेन मागता.